प्रमोद सावंत अपघातान जाला मुख्यमंत्री तेका गृह खातें चलोवंक कळना त्यांनी कळंगूटच्या आमदाराक ते चलोवंक दिवचें म्हणटा गोवा फॉरवर्ड। पुलिसा कडल्यानच मागतात लाच न्याय मागपा खातीर राय पुलीस धावले आमदारा कडेन। राय वाठारात फ्लॅट बांधता म्हणून निवृत्त पुलिसांक थारायले भायले थळावे हाडपाक लागल्यात आडमेळी। सपना पळयात आत्मविश्वास बाळगात यशाची शीम हुबतलेच फामाद दिग्दर्शक मेघना गुलजाराचो कान मंत्र। मडगावच्या सायकल रायडिंगात घेतलो 275 सायकलिस्टांनी वाटो 100 आणि 50 किलोमीटरांचे रायडिंग थालले ऊर्जा दिवपी प्रवास। येवकार हांव जवाहर बर्वे पळयत खबरो विस्तारान। दर्यादेग वाठारात चलपी घुवळी वखदांच्या वेव्हारांची मंत्री मायकल लोबोक बरी माहिती आसा देखून तेका गृहमंत्री करचो गोवा फॉरवर्डान मागला। तशेंच तेंच्यांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो एक्सिडेंटल सीएम म्हणूनय उल्लेख केला। तेच बरोबर ड्रग्स माफियांच्या हातात हात घालून भोवपी पुलिसांक एक्सपोज करतले अशें तेंचें म्हणणें। आपल्या मतदारसंघात चलपी घुवळी वखदांच्या वेव्हारांची आपणे मुख्यमंत्र्याक पत्र बरोवन माहिती दिल्ली पूण तेचेर कितेंच कारवाय करूंक ना असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विनोद पालयेकरान केल्लो। हे फाटभुंयेर भाजपा युवा मोर्चान पत्रकार परिशद घेवन पालयेकरान केल्ले आरोप भायर आयले। तशेंच पालयेकराचो एक्सिडेंटल आमदार असोय तांणी उल्लेख केल्लो। भाजपाक प्रत्युत्तर दितना गोवा फॉरवर्ड म्हणटा एक्सिडेंटल सीएम प्रमोद सावंताक घुवळी वखदांच्या वेव्हारांचेर कारवाय करपाक अपेस आयला। घुवळी वखदांच्या वेव्हारा संदर्भात पुरावे लागीं करप हे गृह खात्याचें काम पूण पालयेकरान हे विशीं पुरावे लागीं करून ते मुख्यमंत्र्याक दिल्ले अशें तांचें म्हणणें। मायकल लोबोन प्रेस घेतिल्ली आनी तातूंत तेणी सांगलेलें की ड्रग्स खंय कोस्टल बेल्टान न्ही तर गांवांनी चड सांपडटा खंय। म्हाका अशें दिसता की अंडर द लिडरशीप ऑफ एक्सिडेंटल सीएम गोंय राज्य हें आसा पळय आमचें तें उरता गोंय जावन पडलेलें आसा। सो हेजेरसून अशें दिसता की मायकल लोबोक खूब नॉलेज आसा आनी तांकां होम मिनिस्ट्री दिवपाची अशी आमची सगळ्यांची मागणी आसा। जे VIP पुलीस ऑफिसर आसा जायते तेंचे जे पॉलिटिकल जे कलेक्शन एजंट जाल्ले आसा तेंचे पॉलिटिकल बॉसीसाचे जे आमी सून वील बी एक्सपोज्ड सम पुलीस ऑफिसर्स आर देर विथ द प्रूफ। ही पत्रकार परिशद घेवचे पयलीं गोवा फॉरवर्डाच्या युवा फाट्याचे वांगडी बरो अभ्यास करून येवना अशें दिसतालें। तांच्या युवा फाट्याचो उपाध्यक्ष रुणाल केरकार म्हणटा कांय पुलीस घुवळी वखदांच्या वेव्हारांत घुसपिल्ल्याची ताचे कडेन म्हायती आसा आनी बेगीनच तांकां ते उक्ताडार हाडटले खंय पूण केन्ना ते मात सांगले नात। पत्रकारांनी हे विशीं प्रस्न विचारले उपरांत तो आबूज जालो। If we have proof and we will expose them, you could expose them now also. What is the problem? No, we'll come with the proof, sir. Proof asa म्हणून सांगतात. Proof asa we have to be particularly third with that proof. तो correct proof. Statement सुद्धा when you have a statement with that proof. त्या खातीर म्हटलें ना with the proof will be exposed. Proof will be exposed न्ही. मग proof म्हणून असा वेळ असं झालं ना. त्यासाठी आम्ही तुका नेक्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स मग कितल्या वेळ दिसात एक्सपोज करतो. काय दिसा भितर एक्झॅक्ट टाइम सांगना. स्टेटमेंट पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब। हणजूणचे आयतारचे ग्रामसभेत सरपंच आणि काय वांगड्या मदीं उतरांचे गैररज जाले। ग्रामसभेत प्रश्न विचारिल्ल्यान आनीकय गोंधळ जालो। ग्रामस्थांनी सरपंचाक घाम काडलो। लोक आटापात येनात ते पळोवन पुलिसांक आपोवचे पडले। पळयात हें ग्रामनाट्य। हणजूणचो सरपंच सावियो आल्मेदा सांगतात हे प्रमाण कांय इत्सूक उमेदवार सदांच ग्रामसभांनी गोंधळ घालतात। लोक बोळ घालपाक लागले त्या वेळार एकलो प्रश्न विचारात अशें आपणें सांगलें पूण लोक आयकुपाचे मनस्थितीत नाशिल्ले। तांणी बोळ चालूच दवरलो। एका ग्रामस्थान जाल्यार टेबलाचो हारसोय फोडलो। ते उपरांत पुलिसांक आपयले। तांणी पुलिसांकय धोकल्लो। चडच बोळ जाले उपरांत ग्रामसभा बरखास्त जाली।
आमी एक निर्णय घेतलो, जो एकलो मनीस मेदाशिनीयन उलयता ताका आमी सांगलें जाग्यार वचून तुजो सगळो क्वेश्चनाचो आन्सर हांव दिवंक रेडी आहा. तेडेन काडल्या आनी 800चेर मूट मारले. जेन्ना आमी पुलिसांक आपयले, पुलिसांक म्हणलें, ते म्हणाले पुलिसांक कित्याक आपयता. आमी म्हणलें जेन्ना तुमी 800 फोडटात तेजी न्याय मेळपाक आमकां पुलीस जाय. आनी ताका लागून आमी तेंचें जें ग्रामसभा आहलें, आमी पयलेंच सांगलेलें की कन्फ्युजन करीत टर्न बाय टर्न उलयनात तुमी, आमी ग्रामसभा काबार करतले. तितल्यान आमी ही आमची ग्रामसभा काबार केली. More than a person talking out of their turn, it will be assumed that they have nothing to talk in the Gram Sabha and we will finish the Gram Sabha. हणजूणच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकर. पुलीस लोकां कडल्यान उठोवंक सोदतात अशें जायते खेपे आयकपाक मेळटा, पूण हांगा पुलिसा कडल्यानच उठोवंक सोदपी फुडें येयल्ल्यान पुलिसांक थळाव्या आमदारा कडेन धांव घेवची पडल्या. शशिकांत देसाय सांगता, हांवें 41 वर्सां 9 म्हयने 10 दीस पुलिशेंत सर्वीस केली. रिटायर जाले उपरांत म्हजे सारकिल्ले पुलीस आपापली घरां बांदून निमणी जीण सुखान सारूंक सोदतात, पूण कांय समाज विदवट्टे आमकां भायले म्हणत विघ्न हाडपाक लागल्यात. पळयात पुराय बातमी. गजाल राय सालसेची. पुलीस पर्सनल कोऑपरेटिव्ह हावजिंग सोसायटी स्थापन करून सोसायटी अंतर्गत 20 वर्सां आदीं पुलिसांनी राय वाठारांत जमीन घेतिल्ली. सध्या सेवेत आशिल्ले आनी कांय निवृत्त पुलीस थंय आपापले फ्लॅट उबारूंक सोदतात. जाल्यार झेवियर फर्नांडीस नांवाचो मनीस कांय लोकांक वांगडा घेवन तांकां भायले म्हणत आडमेळी हाडपाक लागला. तांचे कडल्यान लांच मागता. एका तेंपार लोकांची सेवा करपी पुलिसांकच न्याय मेळोवपा खातीर थळाव्या आमदारा कडेन धांव घेवची पडल्या. 2000 वर्साक म्हणजे आज जवळ जवळ 20 वर्सां जायत आयली आमी राय गांवांत जाग घेतलो. आमचे हेतू कितें आसलो की आमच्या लोकांक ल्हान ल्हान प्रत्येकाक आपले घर शेल्टर खंय तर आसचें ह्या हेतून आमी जागो सोसायटी फॉर्म केली. सोसायटीच्या नांवाचेर तो जाग घेतला. सगळे आमचे कोरस्पॉन्डंट सोसायटीच्या नांवाचेर आसा. झेवियर फर्नांडीस हो तांकां लीड करून एक मोजकेच काही तरी एक सिलेक्टेड 500 लोकांक घेवन आमकां तिका त्रास करपाचो प्रयत्न करपाक लागलो. आनी ताजो हेतू ताणें म्हाका स्पश्ट केलो एक दिसाक. तो हेतू ताजो जो आमचे कडेन पयशे उखलपाचो जातलो तो म्हाका मान्य जालो ना आनी आमच्या मेंबरांनी सगळ्यांनी ते भायर उडयले. आमी कांयच इल्लिगल जेन्ना करना तेन्ना आमकां कोणाक कांय दिवपाचें ना. हे ताजो हेतू साध्य आमचे कडेन जायना हें पळयतकूच ताणें बाकीच्या आनी लोकांचो सपोर्ट लोकांक मिसगायड करून घेवन एकठांय करपाचो प्रयत्न केलो आनी लोकांक सांगलें हांगा मल्टी स्टोरीड कितल्योशो बिल्डिंगाचो प्रोजेक्ट येता. भायले लोक येतले, मायग्रंट्स येवन येतले, घाटी लोक येवन रावतले आनी आमचे गांव सगळो पिड्ड्यार जातलो. हांवें 41 वर्सां 9 म्हयने 10 दीस काम केलं पुलीस डिपार्टमेंटाक. हांव भायलो कसो जावपाक शकता. काही लोकांचे कमीत कमी 35 वर्सां सर्वीस जाल्ल्याचे रिटायर कमीत कमी ते 40 वर्सां पर्यंत ते भायले कशें जाताले. आतां ते तर पुलीस तर भायले पयर तांणी तांचे ग्रामसभेक ते म्हणटा कितें की हांगा मडको चलता आनी कितें चलता पुलीस कांय एक्शन घेना. म्हणजे तेच पुलीस त्या वेळार आमी आशिल्ले न्ही. आनी आतां जे पुलीस आसा त्या पुलिसांक एक्शन घेनात आनी ते पुलीस जेन्ना आपलें स्वताचें कितें तर ते बाबा स्ट्रक्चर करून रावपाक सोदता ताका तो भायले म्हणटा तें काम कशें करपाक तांकां धीर येतलो. भायलो म्हणटलो फक्त आमकां आमच्या हिंदुस्तान देशाचो भायलो जर कोणी आसलो जाल्यार ताका भायलो म्हणपाक शकता. जेन्ना गव्हर्मेंट सर्वीस करून घेवन गव्हर्मेंटा भितर इतल्या लोकांक सर्वीस दिली ताची भुरगीं बाळां हांगा शिकली हांगा तो रावता आनी जाणटेपणांत जर ताका भायलो म्हणपाचें कोणें क्लासिफिकेशन केलें हें अनकॉन्स्टिट्युशनल. हे कायद्याच्या विरुद्ध हे म्हणप हें पयलीं सद्या गुन्हो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मार्सेलिनो दी बेतीम ह्या फामाद तियात्रिस्ताक वास्कोच्या भर रस्त्यार मरण येयल्ल्यान वास्कोचे येरादारेचो आनी तेच बरोबर रस्त्यार मेकळी भोंवतल्या गोरवांचो प्रश्न चिंतेचो आनी चर्चेचो विशय जावन रावला. मुरगांव हिंदू समाजान ह्या रस्त्यात गोरवांची वेवस्था करपाची जबाबदारी घेता अशें पालिकेक सांगलेलें, पूण फुडें कांयच जालें ना. हो प्रश्न इतलो गंभीर जाला की न्यायालयान हेची स्वेच्छा दखल घेवची अशें वास्कोकार मागतात. पळयात. वास्को शारांत गोरवांचो उपद्रव इतलो वाडला की सकाळचो कामा निमतान घरा भायर सरिल्लो मनीस सांजे वेवस्थीत घरा पावतलो काय ना हाची शाश्वती ना. मुरगांव पालिकेचो एक नगरसेवकच खंत उक्तायता. जाल्यार दुसरो एक नगरसेवक सांगता ते प्रमाणे तानिया हॉटेला कडली मेकळे सुवातेर रस्त्यात गोरवांक व्हरून दवरूं येता. पळयात. कालूच आमी पळयलो आमच्या वास्को एक FL गोम्स रोडाचेर खतरनाक एक्सिडंट जालें आनी त्या एक्सिडंटान ऑन द स्पॉट तो बाबडो 33 जाणटेलो आमचो मरून गेलो.
सो अशा लोकांक आमी होगडावपा लागले. हेची एकच म्हाका चिंता लागता आनी भंय दिसता की हे जे कॅटल आसा पळय, ही जी गोरवां आसा ही रोडार बसता, हेंकां कोणूच ना लायनीर घालपाक. आमी म्युनिसिपालिटीन इतले फावटी झगडटा आमच्या रुलींग पॅनला कडेन की तांकां खंय तरी तुमी कॅटला खातीर जागो आयडेंटिफाय करा आनी तांकां एकी कडेन धरात. आमी इवन असो प्रश्न मांडलेलो की ते तानिया हॉटेला कडेन जे हांगासर आतां सद्या सुवात क्लियर जालो आहा थंय तरी सद्या टेम्पररी कॅटलांक शिफ्ट करात म्हणून. इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमकां ते लिफ्ट करपाक गाडी लागतली हायड्रोलीक, ती गाडयेक लागून आमी प्रपोजल दिला. दुसरें म्हणल्यार एक आमी ते एक NGO आयडेंटिफाय केला, तांचे बरोबर आमची उलोवणी चालू आसा. कित्याक गोरवां जर तर आमी फाल्यां इम्पाउंड केली ती व्हरून दवरपाक जाय आनी कोणे तरी तांचे कॅर घेवपाक जाय. गेल्या वर्सा आम्ही मुरगांव हिंदू समाजा तर्फे सरकाराक पत्र बरयलें की आमकां काहीतरी जमीन दिवची, कारण निदान त्याची व्यवस्था आमी तरी करतले, तांची देखभाल करतले. काही अशे घटना जाता की तांचेर एक्सिडेंट जाता, पडटा, तांचे कोण पळयना. तेची काळजी घेवपाचे आमी प्रयत्न केले, पूण थंय आजून कांयच एक्शन जावना. सो ताका लागून सरकारा कडेन हांव विनंती करता खंय तरी आमकां जागो घेवन दिवचो, ताकी आमी पूर्ण भटकेकरांची पूर्ण ह्या तालुक्यांतली आमी व्यवस्था करतले. तशेंच म्हाका दिसता सरकारा कडेन जर जायना हायकोर्टान खंय तरी सुमोटो घेवपाचो वेळ आयिल्लो आसा. वाश्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाली. इको सेन्सिटिव्ह झोनाच्या विशयाचेर सरकार सांगेकारांचे हित लक्षात घेऊनच निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगला. इको सेन्सिटिव्ह झोन अजूनय अधोरेखित करूंक ना, देखून जेंका अडचणी येतल्यो अशें दिसता त्यांचे बरोबर बसून चर्चा करपाक हांव तयार आसा, मुख्यमंत्री म्हणटा. Doubts have developed in mind of Sangay villagers due to eco-sensitive zones. They believed if Sangay is demarcated as eco-sensitive zone for tourism, no development works would take place. Even people would face hurdles to build their houses. However, Chief Minister says no such things will happen. Watch what he says. हांव आमच्या जावडेकर बाबा सांगले, हांवें ताका डिटेलान प्रश्न सांगलो. तेणी म्हाका सांगले की हे म्हणालो जर 14 जाला आनी घडये तेन्ना म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या MOF मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट हांच्यानी सर्वे करून केला आसतलें, बट ताचें डिमार्केशनूय बी म्हणजे योग्य रित्या अजूनय जावना आसतलें. डिमार्केट ज्या ज्या जाग्यार जावपाक जाय ते घडये करूंक ना आसतलें. तुमकां ज्यो कितें सुचोवण्यो करपाच्यो आसा, तुमकां जे कितें राज्य सरकाराक सजेशन्स करपाचे आसा ते तुमी अवश्य जे आसा हे धाडून दियात. आमी परत एकदा दिल्ली ताचेर मिटींग घेवया आनी ताज्या उपरांत जो आसा हो विशय सुटावो करुया. सगळ्यांचे म्हणजे ज्यांचे ज्यांचे प्रश्न आसा माझी उलोवपाची तयारी आसा. तुम्ही जाय तेन्ना म्हाजे कडेन येयात, माझी येवपाची तयारी आसा. हांवें आमदाराकूय सांगलां की तुमी मिटींग ऑर्गनायज करात, हांव येता, कारण शेवटी लोकांचो प्रश्न सुटप हो अत्यंत गरजेचो आसा. ह्या गोष्टीत खंयसरूच राजकारण ना, कारण सामान्यांतल्या सामान्य मनशाचो जो आमी म्हणटा की कश्टकरी भाव आसतलो आमचो, एखादो आमचो त्या गांवांत रावता म्हणजे थंय येवन जर रावता आसत, म्हणजे थंय गेली कितलीशीच वर्सां जन्मापासून थंय रावता आसत, तेका एडिशनल आपले जर घर बांदपाक जाय आसत जाल्यार तेकाय ते बांदपाक मेळपाक जाय, तेकाय तो अधिकार आसा आनी निश्चितच मेळचे हाज्या खातीर सरकारचो प्रयत्न आसतलो. वायल्ड लायफ डिस्ट्रॉय करूंक किंवा इको सेन्सिटिव्ह डिस्ट्रॉय करून थंय इंडस्ट्री घालपाक जावची ना, किंवा त्या भागात एखादी जर आमकां मायनिंग सुरू करपाक जाय आसत जो इको सेन्सिटिव्ह झोनान येता आसत किंवा वायल्ड लायफान येता आसत जाल्यार थंय ते करपाक मेळचें ना. Government won't stop building of houses, cow sheds and toilets. Government is with Sangaykars. Watch. पण आमी रावता ते आमचे घर आसतलें, संडास आसतलो, गोठो आसतलो, किंवा आमकां एखादो भाव जर आनीक रावता तेका एखादो आनीक रूम काडपाक जाय आसतलो, थंय अडोवपा खातीर सरकार ना. त्या ती आयच्या ही म्हाका संद मेळ्ळी तुमच्या मदीं उलोवपाची, कारण बरेचशे फावटी हो विशय लोकां कडेन वेगवेगळ्या पद्दतीत पावता आनी एक एकदां खबर नासल्या कारणान आमी बी घाबरे घुबरे जाता, आमकांय कळना कितें करचें तें. पण हांव परत एकदां सांगता, म्हणजे ह्या विशयाचेर खंयसरूय येवन केन्नाय म्हाजी उलोवपाची तयारी आसा आनी विथ द ऑफिसर्स, आनी जर कोणाक शंका आसत ह्या बाबतीत सरकार ठाम आसा आणि सरकार जे आसा हे सांगेकारांच्या बरोबर आसा. Our reporter Prahar Sawadekar from Sawadde. गोंयांत फिल्म शूट करपा खातीर सिंगल विंडो सुरू करतले. सिंगल विंडोच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या लोकेशनांचेर शुटिंगेची बरी सोय जातली, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. ही सुविधा मेळ्ळी जाल्यार भोवतेक सिनेमांची शुटिंगां गोंयांत जावं येतात आनी तातूंतल्यान थळाव्यांक रोजगार मेळूं येता अशी आस्त तेणें उक्तायल्या. सांग्या फिल्म महोत्सवाच्या सुवाळ्यात तो उलयतालो. इफ्फीत पयलेच खेपे 5 कोंकणी सिनेमा इफ्फीचो वांटो म्हणून दाखयले. तशी प्रकाश जावडेकराक आमी विनवणी केल्ली आनी ताणें ती मानून घेतिल्ल्यान गोंयकारांक मानाची सुवात मेळ्ळी अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. पळयात. आयज पर्यंत गोंयांत जितको वाव मेळूंक जाय आशिल्लो तितको मेळूंक ना, बट जितकी फिल्म गोंयांत शुटींग जाली
तिक्की फिल्म जी आसा ही हिट जाली, मागीर ती नॅशनल जावं किंवा इंटरनॅशनल फिल्म जावं, सगळी फिल्म जी आसा ही हिट जाल्ली आसा. आणि ताकाच लागून तेंच्यांनी खंत वक्तायली की आमकां जर सिंगल विंडो क्लियरन्स शूटिंग मेळत जाल्यार निश्चितच आमी हांगासर आनीक मोठ्या प्रमाणात शूटिंग करपाक येवपाची तयारी आसा. सांग्या सारकेल्या भागात म्हाका दिसता ताच्या खातीर खूब मोठो वाव आसा. तुमच्या हांगा आशिल्लें साळावली धरण हे ताच्या खातीर म्हाका दिसता कितलेशाच फिल्म इंडस्ट्री खातीर खुणयता आसतलें, आपयता आसतलें. आणि आमी जेन्ना ही संद ओपन करतले, आमी जेन्ना संद ही लोकां खातीर उगडे करतले की गोंय हे सिंगल विंडो क्लियरन्सच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या फिल्म इंडस्ट्रीतल्या लोकांक हांगासर येवपाची संद मेळटली, तेन्ना गांवांतल्या कितलेशाच लोकांक एखादो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सुद्धा ह्या इंडस्ट्रींतल्यान जावंक शकता. हाजोय विचार जो आसा हो आमी फुडें व्हरता, हाजोय विचार आमी करता की आमकां कोंकणी फिल्मांक प्रत्येक हे फावटी वाव दिवपाक जाय आणि तेय बी इफीच्या अंडर स्क्रिनींग जावपाक जाय. फक्त पिक्चर दाखयले म्हणून जावचें ना. इफीन एखादें कोंकणी फिल्म दाखोवन गेले तेका म्हत्वाचें ना, पण ताजें स्क्रिनींग म्हणजे इफीच्या अंडरूच येवपाक जाय. हाजो अट्टास आमी बाब जावडेकर हांच्या कडेन लावन धरलो आणि फर्स्ट टायम कोंकणीतली 5 फिल्म जी आसा ही इफीच्या अंडर ताजें स्क्रिनींग जालें. म्हणजे आमच्या गोंयकार भावांनी भयणींक पयले फावटी इफीन संदी दिली. त्या 50व्या इफीत संदी मेळपाचें काम हे पयले फावटी गोंयकारांक जालें. सावड्डेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. टिका करात वा न्हयकार दियात, पूण तुमचें मत पटोवन दिवपाच्या बाबतींत तुमी ठाम आसपाक जाय. तुमच्या कुस्म्यांत सपनां आसतीत आनी तुमचे कडेन स्वताची नदर आसत जाल्यार तुमी आपसूक एके उंचायेर वतात. आयतार दिसा इफ्फीच्या मळार भासाभास करतना फामाद बायल दिग्दर्शक मेघना गुलजारान कानमंत्र दिलो. इफ्फीचे चवथे दिसा मुलाखती, चर्चा, बसका, कार्यशाळा अशी धांवपळ चालू आशिल्ली. इफ्फी खातीर हो बरोच लांबचो आनी कठीण असो प्रवास. भारतांत आमच्या सिनेमाचे 90 प्रिमियर शो जाले आनी तेवूय दर्जेदार अशा सुवातांनी. मेघना सांगता. फिल्म मेकरा भितरले सगळ्यांत व्हडले क्वॉलिटी विशीं मेघना गुलजार सांगता. तुमचे कडेन पटोवन दिवपाची तांक आसपाक जाय. तुमी कितें करतात ते विशीं तुमचे कडेन आत्मविस्वास जाय. तुमचेर टिका जाली, न्हयकारले जाल्यार तें दिलदारपणान स्विकारपाची तयारी आसपाक जाय. तुमचे कडेन स्वताचो असो दिश्टिकोन आसल्यार सगळें कितें सोंपें जाता. Having just made a film on a book, I can completely understand where you're coming from. And also my father is an author and I know, the premium of a writer's words are sacred. But like Pooja said, it's not only the director. There will be the cinematographer, there will be the production designer, there will be the costume designer, there will be the actors. They will all have their own interpretation, and please look at it as a painting where there will be different people adding different shades to it, and all that will emerge is one beautiful picture at the end. Right? Thank you. Bravo, that's lovely. Co-writers written with somebody. How is the process when sharing a creative space with somebody else? It could be interesting, fascinating. At the same time, is it also conflicting? I love collaborative writing. I do. I find it extremely energizing. I find it much faster. I think I alone am a very, very lazy writer. And you keep waiting for that one start to come to you, which never comes when I'm writing alone. So for me, it's very exhilarating when I'm sitting with my co-writers and we just talk. And somehow for the last 3 or 4 films, our basic story's already been laid out because it's a true life incident. So we're just sitting and talking कि अच्छा अगर वो ऐसे करे तो, अगर उसने ऐसा बोला हो तो. So that verbal jamming, when that becomes words, we don't know. But that's just how it happens, and I really love that process. And then what we do is that once the first person will take a stab at it, take a start, pass it to the second, and then it'll come to me. Then I will circulate. So it keeps growing with every round that it takes, whether it's a scene, whether it's sequences. So I mean, I love that process. So also was the creative conflict, right? Well, not conflict. There could be another point of view. Let me put it that way. And if it is adding to the story, the script, the character, or the film, and it's making it better, we all just agree. Unless it's a complete departure from what, say, we've been thinking about for a majority of the time, then we kind of take a vote on it. It's a democratic process. I mean,
Thankfully, I've never had an opportunity where I have had to pull rank and say, no, but I'm the director and this is how it needs to be done. लॅरिसा वाजाबरोबर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकार. देशभरातले हॉटेल कामगार 8 जानेवारीच्यान एका दिसाचे संपार वयतले. हॉटेल कामगार संघटनांनी हे विशीं सरकाराक अधिकृत पत्रय बरयलां. हॉटेल उद्देगात काम करपी कामगारांक सतावपी वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर अखिल भारतीय हॉटेल महासंघान गोंयांत 2 दिसांची परिशद घेतली. हॉटेल कामगार संघटनांनी पुकारिल्ल्या ह्या आंदोलनाक तेंको दिवपाचो निर्णय हे परिशदेंत जालो. Hotel workers who met here under the banner of Hotel Employees Federation of India, HEFOI, we must oppose the changes and we must support other unions who are opposing the changes. The national level trade union centers, AITC, CITU, HMS, INTEC, etc., all of them have come together and they have served a notice on the government of India and the employers that all workers in the country will be going on strike, one-day strike, once again on January 8, 2020. So we considered in our meeting, in the meeting of HEFOI, what should be our stand, and unanimously all the delegates present here decided that we must support the strike, we must oppose the changes which are likely to be imposed on the workers. So we must protect our existing rights. We must try to expand the existing rights wherever possible. Hotel Employees Federation of India, HEFOI, abbreviated form, ह्या संघटनेचो आमी 2 दिसांचो कॉन्फरन्स गोंयांत घेतलेलो 23 आनी 24 नोव्हेंबर. 23 आनी 24 नोव्हेंबर सुमार 100 हॉटेल एम्प्लॉईज, हॉटेल कामगारांचे फुडारी गोंयांत येयल्ले. सगळे जिन्सावार युनियन आख्ख्या इंडियेंत ते हॉटेल एम्प्लॉईज फेडरेशनाचे सांदे मेंबर्स आनी वांगडी जावपाक येवजितात आनी जाल्यात. सो हॉटेल एम्प्लॉईज ऑल ओवर द कंट्री, their minds are already on strike. So 8th January is only a kind of a signpost. We are preparing for it, we are campaigning, and we will fully support the strike action, minus stopping of all processes and facilities in a hotel. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. साश्टी रायडर्सान आयतारा घडून हाडलेले एन्ड्युरन्स सायकल रायडीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. 100 आनी 50 किलोमिटरांचे हे रायडीत गोंय आनी गोंया भायले अशे मेळोन 275 सायकलिस्टांनी वांटो घेतलेलो. मडगांवच्यान सुरू जाल्ले हे रायडीचो कुट्टरी, रिवोण, कावरें, बेतूल, केळशी, कोलवा आनी परत मडगांव असो मार्ग आसलो. This trying officially third time. So how was the 100-kilometer ride today? It was just normal. No problem. Absolutely smooth. Not difficult. So I cycle only to remain fit. I have, by cycling, I feel healthy. In fact, I have no other problems at all. No blood pressure, no other pills I am taking. So I am, you can say, treatment free. So I don't have to go to the doctor. I just go on Sundays about 25 to 50k ride, and occasionally if there's a big ride I go for 100. So I want to go for more endurance rides, increase my stamina so I can go for longer rides. आमचो साश्टी रायडराचो सगळ्यान व्हडलो आनी गोंयांतूच न्ही तर इंडियेन सगळ्यान व्हडलो सायकलींग इव्हेंट आसा. हो साश्टी 100 जो इव्हेंट आसा तो 100 किलोमिटर्स ही एन्ड्युरन्स रायड आसा आनी अंदू त्या शिवाय 50 किलोमिटरूय इंट्रोड्यूस केल्ली आसा जस्ट टू मोटिवेट स्मॉल चिल्ड्रन एंड लेडीज. आनी ताका इतलो उदंड आमकां प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. आयच्या ह्या हातून जवळ जवळ 44 वुमन रायडर्स आमकां मेळिल्ले आसा.
आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळयो परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.